नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आरकिणी. आजी तुमची मुखारी उडगासा पोटलींतल्यान म्हणलेले कार्यक्रमाचे अनेक आवृत्ती संगात हाजर आसा आणि आईचे उडगासा पोटलींतल्यान कार्यक्रमाचे सोयरी जावन आसाची ख्यात फूड ब्लॉगर, मल्टीमीडिया प्रोफेशनल, एक्स बँकर आणि यूट्यूबर श्री कुडपी रजनीकांत शेणै. नमस्कार. आयचे कार्यक्रमात तुमकां आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम आरंभ करचे फुडें आमी श्री कुडपी रजनीकांत शेणै हांगेले एक सानशी परिचय करून घेवया. कोडियालचे सुप्रसिद्ध पत्रिकोद्यमी, लेखक आणि नाटककर्ता श्री कुडपी वासुदेव शेणै आणि श्रीमती रमाबाई दंपतीले धाकलो सुपुत्र श्री कुडपी रजनीकांत शेणै. आपणाले 65 वर्साचे जीवनांतू आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे परिसर, आमगेले तुळुनाडाची संस्कृती आणि आमगेले कोंकणी भास आणि संस्कृतीचे विचारांतू साबार अनुभव आसचे मनीषो श्री कुडपी रजनीकांत शेणै. तांणी पळयले सानपणाचे जीवन, वाडची प्रायंतू वाडोवन घेतिले ज्ञान आणि मागे वयले कारभार हे कितले सांगल्यारय पावना. तांणी जीवनांतू चोलनईल वाट चिके विभिन्न जावन आसा. PUC उपरांतू तांणी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मणिपालांतू मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन शिक्षण घेतले. सिंडिकेट बँकांतू 22 वर्स काम करून स्वयं निवृत्ती. सोद्योग जावन कुडपीराज मल्टीमीडिया 15 वर्स तांणी चलायसिलेलो आसा. ताजे उपरांतू रांदपाचे खाद्य विशेषाचे ब्लॉगिंग, काणयो बरोवचे, अंतर्जाल पत्रिकोद्यम, नाटक आणि यूट्यूब व्हिडिओ साक्षीचित्र प्रस्तुत करचे, आपणाले बापसुले कृती प्रकटन करचे, रेडिओ नाटक ध्वनिमुद्रण करचे अशी मस्त कामांतू तांणी व्यस्त आसाची. मंगलोरियन.com अंतर्जाल पत्रिकेचे बातमीदार जावन तांणी सचित्र लेखन, कविता, काणयो, संदर्शन, रांदपा विधान तांतू प्रकट केलेले आसा. मंगळूर आकाशवाणीचे आज कितें रांदप कार्यक्रमांतू हांगेल साबार पाकविधान प्रसार जाला. मंगळूर दर्शन ग्रंथांतू तांगेल बापसुले संक्षिप्त जीवनचरित्राय तांणी बरयलेलें आसा. बापसूल दोळ्या खेळू आणि भांगराची गोद्दडी ही दोन्ही नाटकाचे ध्वनिमुद्रण करून रेडिओ सारंगांतू प्रसार केला. कोंकणी अकॅडमी थावन हे 2 नाटक पुस्तक रुपारी प्रकट जाल्लेले आसा. हांगेले दोन्ही ब्लॉग पेज, दोन्ही फेसबुक पेज आणि दोन्ही यूट्यूब चॅनल आसाची. फंटास्टिक फिलिंग्स काणये चॅनल, कुडपीराज गरम तवा रांदपा चॅनल, काणये चॅनलांतू आवस बापसूल जीवनचरित्रा 50 एपिसोडांतू कोंकणींतू प्रस्तुत केलेलं आसा. विविध साधकांक घरा आपोवन कॉफी विथ कुडपी म्हणलेले 12 एपिसोड येदोळ पर्यंत जाल्यांची आणि पावसाळी उपरांतू आनी इतले येवचे आसा. हांगेल धर्मपत्नी श्रीमती मीना रजनीकांत शेणै, माजी सिंडिकेट बँक उद्योगी. सांगू गेल्यारी आनी काही मस्त विषय आसा श्री रजनीकांत शेणै हांगेले. काळी गंडकी न्हंयचे तटांतू चारण, टाटा नॅनो काराचे लांछन रायभारत्व, ख्यात चेफ विकास खन्नाल संघाता भाग घेतील कार्यक्रम, विविध रांदप्या स्पर्धांतू निर्णायक जावन भाग घेतिले हे पुराय आमी तांगेले उडगासा पोटलींतल्यान उपसित आयकू आसा. बहुशा सुरवेचे हे भागांतू पुराय उडगासा पोटली उपसून कैद जायनी जाल्यार अनेक दोन्हीचे एपिसोडांतू आनी इतले आमी तांगेले अनुभव आयकू आसाची. संगीत आयकुचे, पुस्तक वाचूचे, प्रवास करचे, रांदप करचे, काणयो, कविता, लेखन,
प्रवास कथन बरोवचे, अभिनय करचे, फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, व्हिडिओ साक्षीचित्र करचे अशी पुराय तांगेले हव्यास. इतले पुराय विभिन्न अभिरुचीचे श्री कुडपी रजनीकांत शेणै आज आमगेल सोयरी जावन आयिले. आमकां भारी संतोष. परत एक वेळा तुमचे आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत करतास. तुम्ही 1957 इसवींत जल्मलेले म्हळ्यार सुमार 60-70चे दशक तुमगेले बाळपण जाल्लेले म्हळ्यार तुमगे सानपण. तुमगेले बाल्य कशें आशिल्लें आनी तेन्ना मंगळूर कशें आशिल्लें, तुमगेले भावंड कोण, हे पुराय तुमी एक अशी उडगास करता वचा. होय. प्रप्रथम जावन तुमकां कळ्ळें म्हणके म्हगेले हांव न्हू कुडपी वासुदेव शेणै पत्रिकोद्यमी नाटककर्तांनी हें जावन आशिल्लो. वंदणे पुस्तकांनी पब्लीश करून साबार लेखकांक ताणें उत्तेजन दिवन वयर हाडलां. तशें कितलींय आयची प्रसिद्ध लेखक तागेले टायमार सान म्हणटा लेखक जावन आसचे पुरो. तशींची एक नाटककर्ता न्ही, पत्रिकोद्यम मात्र न्ही, जिवनांतय तागेलें मौल्य म्हळ्यार भारी एक नमुने आशिल्लें, उन्नत आशिल्लें. तशी तागेल आनी म्हगेल अम्मा कुडपी रमाबाई म्हणून सांगून म्हगेल अम्मा हांव मास्टर जावन आशिल्लो बंटवाळांत कृष्ण शेणै म्हणून. अम्माल अम्मा राधाबाई म्हणून सांगून ती कुंबळे नायक फॅमिलीची, हंप नायक म्हणून आशिल्लो तागेलो घोव. तशी म्हगेल अम्मालय कुटुंबाचें हिन्नेलें हें आशिल्लें देखून, चांग आशिल्लें देखून, चांग संस्कार आशिल्लें कुटुंब. तशें म्हगेल अम्मा एक नमुने घनस्तिकेची, थोडे चेडूपण आशिल्ली. येता म्हळ्यार तिका एक 90-94 थंय वतली ती, 92 वर्स थंय वतली. जरी 16 वर्सांची आशिल्ली केन्ना. तशें तांगेल दोग जाणांलें दुसरे नमुने मार्गदर्शन म्हाका तशें मेळ्ळें. तशींच म्हाका आमी चेडूं 8 जन, म्हगे ल्हान आनी म्हाका 8 जन चेडूं. मलगडी आमी आक्क म्हणून पळयताची, मलगड भयणी म्हणून सांगना. येता म्हळ्यार आमी पुरो कन्नडांनी मिक्स करून उरलाचे. तशें जावन आक्का म्हणटा आमी. विणा, डॉक्टर विणा इस्लूर म्हणून, ती आतां शिवमोगांत तूं तांगेलें आस्पत्री आसा सह्याद्री हॉस्पिटल म्हणून. थंय म्हगेलो बाबाजी डॉक्टर सुरेश इस्लूर म्हणून, थंय तांणी 1964 ताकून हॉस्पिटल करून 50 वर्साच्या 2014 तूं तांगेलें हें जालें 50 वर्साचें सेलिब्रेशन हें आशिल्लें. तें परत जावन थंय सेटल जालें. दोग जाणां रिटायरमेंट घेतला. इतर म्हळ्यार तांकां दोग जाणांगे प्राय जाल्ले आनी मुखावेली पिळगी गितांनी चलयता आसाची. आतां जावय डॉक्टर, बाकी पुरो तांगेले संबंदीक आसाची. तशें ती थंय आसा नेमादेरी. मागीर मलगड म्हगेलो भाव म्हाका एक 4 म्हयने आसतना म्हळ्यार 1958 जानेवारी म्हणटना एक दुरंतमय सन्निवेश म्हणून का पक्कन एक असं की एका वायट गळीगेर ताणें आपणान वंची नाका म्हणून सांगून ताणेची निर्धार घेवन आमकां परसवण गेलो तो. ताका पळयलें म्हाका उडगास अशें साध्य ना. येता म्हळ्यार 4 म्हयन्याचेर चेडूं आशिल्लो हांव. तशी तागेलें नांव चंद्रकांत म्हणून सांगून तो म्हगेलो म्हाका बारी हें नांव नाशिल्लो. एकदम फाटीबलाक प्रत्येक कामान तूं ताका प्रेसाच्या ऑफिसाचें प्रिंट करचें, पब्लीश करचें, बरोवचें, पुरो एडिट करचें, प्रत्येक काम करता आशिल्लें. तशी 16-18 वर्सांनी ताका मस्त पुरो काम अन्नाल करून अन्नाक सहाय्य पडत आशिल्लो तो. तागेलो नेक्स्ट शशिकांत म्हणून, आमी प्रकांत, तशी शशिकांत म्हणून सांगून आतां आमगेले पैकी मालगडो. तो B.Com करून बँक ऑफ इंडियान तूं मॅनेजर जावन हायर पोजिशन सिनियर मॅनेजर ते जावन 93 इसवीत कसं कितें VRS घेतलो ताणें बँकान. फर्स्ट VRS म्हणून येयलें. VRS घेवन थोडे काळ तो ज्योतीश शिकून तातूंत तूं गोल्ड मेडल घेवन ते भारतीय विद्याभवन बॉम्बेन तूं बॉम्बे आशिल्लो तो मस्त वर्स. नॉर्थान आशिल्लो तो भोपाल इटारसी थंय पुरो आशिल्लो तो. मागीर ताणें तेची वॉलंटियर रिटायरमेंट घेतलें. मागीर 2000 इसवीन की मंगळूर येवन सेटल जालो तो. आतां हांगा आसतो मंगळूरान तुजी. मागीर हांगा थोडे काळ ज्योतिशांनी पुरो करत आशिल्लो. मागीर तें सोडलें ताणें. तागेले साना मोठा फॅमिली संवसार एक नमुने हॅपी एक चल्लो. तो लायक कामार आसा मणिपालांत आसा तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टार आसा. तशी
मागीर तागेले नेक्स्ट श्रीकांत म्हणून आतां नांव आमगेलो तो इता म्हळ्यार आतां एक 2017 तूं सरलो तो ताका चिके कांयच जालें मागीर एक 2 वर्स की थोडेची हें आशिल्लें प्रॉब्लेमार आशिल्लो तो कशें म्हळ्यार इंजिनियरींग कोरून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग तर जॉयन जालो बँकाक इंजिनियरींग करून सिंडिकेट बँकान तो टॅक्निकल ऑफिसर जावका म्हणटना तो ताका एप्लाय करून काम मेळ्ळो सूर्य बॉम्बेंत काम करून मागीर हांगा येवन मणिपालान तूं तागेलें लग्न जालें की मणिपाल येवन थंय जॉयन जालो 5 वर्स की मणिपाला केल्ले मागीर आनी वतारी मंगळूरा ट्रान्सफर जावन हांगा सुमार वर्स आशिल्लो मागीर बडतीक येवन CM पोस्ट डिविजनल मॅनेजर चीफ मॅनेजर म्हणटाची त्या बडतीक येवन डेल्ली ट्रान्सफर जालो ताका मागीर ताणें VRS घेतलें 94-95 दिसा ताणें VRS घेवन तो मंगळूरा येवन मागीर कंसल्टन्सी करून आशिल्लो बँकाक आनी पुरो फायनान्शियल कंसल्टन्सी हें पुरो लोन आनी करता जाल्यार ताजे पुरो हें करचें प्रोजेक्ट रिपोर्ट असल पुरो करचें त्या पुरो सुमार वर्स करून आशिल्लो तो तागेलें काय म्हाका दिसता एक 65 ताका जावं ते एज ताणें तें रन केला प्रिमियर कंसल्टन्सी सर्वीस म्हणून सांगून तशी श्रीकांत तागेले नेक्स्ट कृष्णकांत म्हणून सांगून तो डॉक्टर कृष्णकांत शेणे म्हणून तो मैसूर मेडिकल कॉलेजांत MBBS करून इंग्लंडान तूं सायकॅट्रिस्ट जावन आतां थंय सेटल जाला तो तागेले बायले डॉक्टर गीता शेणे म्हणून सांगून ती एनास्थेटिस्ट ती वय इंग्लंडान तूं तांणी संसार समेत तांणी थंय सेटल जाल्लींची तागेले कृष्णकांतान नेक्स्ट डॉक्टर कमलाकांत शेणे म्हणून डेंटल सर्जन हांगा मंगळूरान तोच तो बेंगळूरान तो BDS शिकून मागीर हांगा AB शेट्टी डेंटल कॉलेज तागेलें क्लिनीक आनी आशिल्लें स्वंत आतां आसा मागीर हांगा AB शेट्टी डेंटल कॉलेजा मेळ्ळें न्हू थंय MDS केलें ताणें प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हणटाची प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हळ्यार दांत बसोवचे डेंचर बसोवचे मस्त परत हें आसा ब्रिज क्रावन एंड हें म्हणटाची इम्प्लांटॉलॉजी म्हणटाची ताका तांतू ताणें स्पेशलायजेशन करून मागीर हेणें पळय डेंटल कॉलेजांत प्रोफेसर जावन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आतां रिटायर जाला क्लिनीक रन करता आसा हांगाचे करंगलपाडीन तूं सिटी प्लाझा तागेलें क्लिनीक आसा तागेले नेक्स्ट ओपास डॉक्टर राधाकांत शेणे म्हणून सांगून तो म्हगेले जस्ट पडलो 2 वर्सां गॅप आमकां जाल्यार शिक्षण तूं 1 वर्स गॅप ताका स्कुला मेळयता तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेजान तूं तागेलें मेरीट सीट आमगेलें सादारण म्हणटा पुरो मेरीट सिटारीची कोणें डोनेशन दिवन शिकनीची तशी मेरीट सिटारी ताणें MBBS करून बेंगलोरान तूं मागीर मणिपालान तूं तें एक DMRT म्हणून केलें ताणें रेडियोथेरपी म्हणून सांगून तें ऑन्कॉलॉजिस्ट म्हणटा तांकां कॅन्सर ट्रिटमेंट हांवें दिताची तें KMCन ताणें तें करून मागीर वेल्लुरा वचून MD करून तो वेस्ट इंडिजांत बार्बेडोस म्हणून सांगून थंय सेटल जाला तो थंय कन्सल्टंट जावन तो हें करता गव्हर्मेंट जॉब बरें आशिल्लो तो क्वीन एलिझाबेथ हॉस्पिटल म्हणून सांगून आतां भोवशे कन्सल्टंट पोस्ट मात्र आसता गेले तो आनी हांव ओटोसाची म्हळ्यार आमी हांगा हें करून म्हगेले विशय कशी तुमी सांगलां तुमी आतां इतले तुमगेले भावंडांक गेले भयणीले पराय खबर सांगले चडावत जन डॉक्टर्स इंजिनियर पुराय तुमगेला अन्नाले तांणी एक पत्रिकोद्यम जावन आशिल्लो मनीस पत्रकर्ता तांगेले आदायांत तांणी चेडू इतले शिकयले इतली एक लायक एक वाटेक तांणी हाडूक हें केलें म्हणून भारी आश्चर्य दिसता नवा वय म्हळ्यार आतां पत्रिकोद्यम म्हळ्यार तुमकां वता आसतना तूं कितले कश्ट आसा आनी पडली काळान तूं आतांच्या म्हणके दुड्डू ना आशिल्लें वय तांतू तरी तागेली एक खूबी कसा मारी तागेले पत्रिकोद्यम म्हळ्यार क्लीन आशिल्लें तो कसलें हाका वचनाशिल्लो अश्लील साहित्य हें ताका कसलें पब्लीश करनी आनी ताका मेळ्ळेलो दोस्त जिवनांत तूं पुराय एक नमुने मौल्य आशिल्लें जेन्ना जिवना मौल्यगत आशिल्लें जेन्ना आनी व्हडली हांनी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमॅन तांणी पुरो तांणी स्पॉन्सर केलें ताका स्पॉन्सर केलें म्हळ्यार पेपरांत एडवर्टायजमेंट निरंतर एडवर्टायजमेंट घालचें आतां सादारण तुमकां उदयवाणी हें पुरो आसा न्हू प्रजावाणी हें तें पुरो व्हडली पेपर
तशी नांव आशिल्लें अन्नाल प्रभात म्हणून पेपराक वय प्रभात पेपरान तूं एक लेखन बरोवचें म्हळ्यार व्हडली प्रेस्टीज सिंबल आशिल्लें तेन्ना आनी तांतू गायडन्स मस्त मेळटा आशिल्लें जनांक मारी लायक चांग विचारांनी पुरो तांतू पब्लीश जाता आशिल्ले वेरायटी आशिल्ले आनी सिनेमाचे न्ही पुरो मस्त तो कवरेज दिता आशिल्लो तो बॉम्बे वचून थंय कॅम्प करून एक म्हयन्यांनी पुरो तेन्ना थंय पुरो दुसरोच स्टुडियो सौरभ मोदिल्ले मागीर व्ही शांताराम तांगेल पुरो नवो प्रोडक्शन कसो येता म्हणून हांव एक 2 नांव सांगता येता म्हळ्यार पुरो सांगचे टायम ना हांगा वय तांगेल पुरो कसो नवो सिनेमा येता म्हणून ताजी पुरो कलर प्लेट घाल न्हू तागेल्यान तूं स्पेशल इश्यू करता आशिल्लो तो वार्षिक मागीर दिपावळीक विशेशांक 2-3 आशिल्ले हाका स्वातंत्र्याक तसो पुरो विशेश पुरवणी म्हणून करता आशिल्लो तो त्या वेळार तें पुरो घालतना जेनाक एक नमूने उमेदी ते वदूचे राखून बैसून घेता तेंची आनी कितली बूक हांगा पुस्तक व्यापारी पुरो ते विकता तेंची व्यंकटराव नित्यानंद ग्रंथालय आशिल्लें भोजराव अँड सन्स ते पुरो त्या नंतर वन्नाणे माले म्हणून सांगून ते एक ताका हात घालताणे तांत एक 347 बुक्स कितें पब्लीश केले ताणें ₹2 भगवतगीत दिले ताणें 200 पेजाचे एक काण्याक 200 पेजां भगवतगीत ते ताका स्पॉन्सर कोण म्हळ्यार धर्मस्थळा म्हणजे हेगडे आशिल्लो तागेल भयणी विमलम्मा बळ्ळाल म्हणून सांगून हांगा KS बळ्ळाल म्हणून तागेल बायल आमगेलो सुरेश बळ्ळाल म्हणून मोडा चेअरमॅन तागेलो हावस ती आनी पुट्टस्वामी म्हणून म्हणजे हेगडे भाव तांणी 2 जाणांक स्पॉन्सर केला इता म्हळ्यार अन्नाक धर्मस्थळा कनेक्शन आशिल्लें रत्नावर मेगडे बारी लागीं आशिल्लें म्हगे ल्हान आनी तांची धर्मस्थळा कसलें एक विशेष हें जाता म्हणून जर आतां सर्वधर्म संमेलन म्हळ्यार त्या वेळार एक्झिबिशन हें करूंक 1957 म्हगे ल्हानाक नियुक्ती करून ते सगळ्यांची ताजी मेलविचारण तूं पळोवन घेवका म्हणून सांगून मागीर कोणें साहित्य येता येयल्यार तांकां हें करचें असो पुरो करून तशी तो कसो ती प्रकर्त आशिल्लो तेन्ना धर्मस्थळाची सुमार 48 पुरो पब्लीश करून कलरार पुरो करून तेन्ना पुरो म्हळ्यार ब्लॅक एंड व्हाईट मात्र आशिल्लें आर्टिस्टा दोन ते कलर करून ते प्रिंट काडून ते विकचे अशी मस्त नमुने साहस केलें ताणें त्या नंतर तुमकां आश्चर्य जावचें पुरो शिके म्हाका तागेलेंची हांव सांगता वंश पारंपारीक जावन तांगेले हें गूण आयलां म्हणून सांगून तशें हांवूय कसो तरी प्रकार तसात पैदाडे तसत जिवनांत दुडवा खातीर म्हूण न्हय एक नांव घेवका आनी एक चांग नांव घेवका म्हणून कितें तरी नांवा पशी चांग नांव सोसायटीन तूं एक चांग मनीस जावन दीस काडका म्हणून ताजे खातीर करता आसा ताणें कसो केलें म्हळ्यार कोणकी एक दोस्ताक घेवन हाजे सोडले बत्ती म्हणटा आमी मॉस्किटो कॉयल म्हणटा ताची जळारा दवंडाचे कॉयल ते ग्रह काही गुडी काही करून ताणें ते काय म्हाका दिसता 55 दीस कोर नाशे पुरताणें त्यामुळे आमी सान आसतना एक हें आशिल्लें मेजर ड्रॉवर ते लॉक जावन आशिल्लें जर आमी मातशी तातूंत हात घालून तातूंत काडटालींची तांतू ते एलिफंट ब्रँड म्हणून सांगून एक असते पिक्चर जावन कळ्यांचे एक कॉयल मेळटा आशिल्लें आमी ते जोडोन आनी पुरो बशे मागीर लांबाला निमगूच कसं हें म्हणून ते तुका ल्हान करचें आशिल्लें पुता म्हणून तिणें सांगची तें ताची काणी सोडले बत्ती म्हणून कोण सुमार वर्स विकला तें मागीर ते आमी घर सोडतर ते पुरो राबयलें म्हणून ताजे तशी गुडी काय गारी ग्रह काय गारी आसल पुरो तशी बॅलन्स करून मस्त पुरो हें करता आशिल्लो तो कशें की दुर्बळपणारी वाटिल्लो इता म्हळ्यार सान पर्याय ताका ल्हान गेल्ला तरी तागेले मामू अडिगे वरदराज शेणे म्हणून बारी फेमस वकील आशिल्लो तो ताणें हांकां पोसून ताका SLC थंय शिकोवन मागीर तागेले अन्नाल भावंड तांकां पुरो BA हें पुरो शिकोवन डिग्री करून तांणी चांग पावलींची बँकांत हाय पोजिशनांनी पुरो पावलींची आनी मागीर अन्नाल भयणींनी पुरो तांणी चांग शिकल्यांची कोणें हें म्हण मातशी म्हणना आन मात्र SLC तेन्ना कितें 6th फॉर्म कितें म्हणटाले ताका म्हाका करेक्ट करना न्हय त्या जावचे भितर राबोवन उडपान प्रभाकर प्रेसा मेळ्ळो थंय काम करून मागीर हांगा तागेल्यांची पेपरांनी सुरू करून तागेले प्रेस 1914 तागेले प्रभात प्रिंटर्स म्हणून स्टार्ट केल्ले मस्त पुरो केला कारभार मागीर नवभारताचे हे प्रथम हे कसलें स्थापक संपादक म्हणटाचे म्हळ्यार VS कुडान ताका ते नियुक्ती केले तशें मस्त आशिल्लो तो नाटकांत आनी म्हाका दिसना ताणें मस्त तें परत संपादन केलां हें म्हण दिसना तांतू पत्रिकोद्यमान तूची आनी वन्नाडे माल विकूनची सुमार परत ताणें हें केलें तशी संवसार सुदारला म्हण दिसता म्हाका तुमी मागीर घर बदलशिल्लें तुमगेलें न्यू चित्रालय आशिल्लें घर तुमी बल्लाळ बागा आयिल्लीची
त्या घरा विषयी सांगा त्या रत्नवर्म हेगड्यानगी तुमका वय तें कसं जालें म्हळ्यार आतां म्हगेला अण्ण सरलो म्हणलो वय. ಕೂಡಲೇ ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಂಕ ತೆಂದೆ ಪೂರ ಪೆಟೇಲೆ ಮೇಗಲ್ ಮಾವೆ ते राई म्हणून बंटोळा लागीं ते एक सोग जनाक मागीर अनेक मावे ते आनी कोणाकी परा रबयले मागीर मेगेले बापाल दोग जन चेल्ले आमगे ते आशिल्ले शिकूक स्कूल शिकू म्हणून सांगून तांणी 3 वर्स मेगेले बापाक ताक मेगेले लास्ट न्ही ताजे पडलो तिनी दोनी बापा तो सिकंदराबादाक हिंग ಏನ್ जालें ते कन्नड स्कूल ना म्हणून सांगून चेडू वांगण घाले तशें तांकां मिशन हायस्कूल आमगे लोटू म्हळ्यार आमगेले अण्णा लोटांनी परत आनी वतालेंची स्कूलाक तांकां थंय कोणकी मेगेले आनाल भयणी तेगी हिंगे रबयले तशें पुरो कोर न्हू एक म्हयनो भितर कशी कोर न्हू अशी घर सोदितना मेळणी कसकी हागेले हें मूड समना म्हणटना रत्नवर मेगड्यांनी मिल्के ಏನು ಕೊಡ್ಪೇವ್ರೆ म्हणून ಹೀಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಳು ನಮ್ದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮಳಿಗೆ ನಮ್ದೇ ಮಳೆ ತಾಣೆ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ದೆ ತಂಗೆಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೈನಾಚಾಲ ಮಳೆ ತಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾನ ತಂಗಲ್ ಕಸಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ जाताना तें करूं म्हणून सांगून येत्रा पालके कृष्णाचार हॉल आशिल्ले तशी ह्या सायडा आमगेले जैनाचाल हॉल म्हणून जैनांच्या महादेवचे तरी केलेले मागीर कशें कितें केलें हें निर्धार बदलाशिल्ले ताणें घर करून दिता म्हणून तशें घर करून दिता म्हणून तातूंत भितर एक पैकानांनी करून दिलें एक 8 रूम आशिल्ले त्या घरांत व्हडलें रूम म्हळ्यार बेडरूम म्हणा पुढे रूम म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक चवड्यांनी हॉल सोडल्यार बाकी पुरो रूम म्हणटालीं खंयची पुरो जाग आसा म्हणून मागीर माळी कशी म्हळ्यार बाल्कनीशी आशिल्ले ते व्हडली कंडी जावन थंय तकून आनी बायल मनशान पयसून फंक्शन पळयत तांगेलान ते कशी म्हळ्यार येता पर्दा म्हणून आसा जैनाचालांत तांणी सभेन तूं शीत येवन बसना तांकां दुसरे जाग आसा तशी तांणी वयर बसून पळोवत तशी आमकां माळी 2 बाल्कनीशी हॉलान तूं पळयत आसलें हाई रूफ म्हणतात वय 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 रवळार अशें करता तें म्हळ्यार सदां म्हणटा मनशाक तें हें करूं जायना क्लीन करूं आनी बारीक क्लीन करचें मात्र न्ही ताका 3 वर्सां एक वेळ चुन्न आनी मार्क आशिल्ले तेन्ना पुरो डिस्टेंपरांनी म्हणून आशिल्लें चुन्न वगी वायट जाता आशिल्लें 3 वर्सां एक वेळ रिपेर हें तें नळ बसोवचें म्हळ्यार ध्यान मेळना तितले वयर कोणें चडतल ना हाची मस्त पुरो कश्ट पावलींची तशीच आमकां हें मेळ्ळा ते आमकां एक नमुने गनस्तिकेर वाडले आमी त्या घरांत इता म्हळ्यार ते वाटर तशी आशिल्ले जैनांचेल वाटर धर्मस्थळाचें म्हणटा आमकां मर्यादा स्पेशल मर्यादा आशिल्ली व्हडली घरकडची म्हणून एक चांग घर आसा तें घर आसा मागीर तुमकां तें हातूंत भितर पळोवचें मेळटा ताचें चित्रण हय आतां आसा ते मागीर सुमार पुरो जाल्लें जरी घर जावन राबिल्लें आमी मात तांतू आमी 1958 फेब्रुवारी ताकून 1974 जुलय ते तुम्ही सांचेर ते घरा गेलेलीची वय वय हांव 4 म्हयने म्हणलो 4-5 म्हयने चेडूं जावन थंय गेलो थंय वाड्डू न्हू सादारण कॉलेजा वता थंय मागीर PUC जावं हांव थंय आशिल्लो त्या घर कडेन 16 वर्स त्या घरांत आशिल्लीं आमी तशी त्या घरांत एक नमुने बारी एक नमुने येता तुम्ही त्या घरा आसतना तुमकां सामान हाडूंक आनी हांग गडेनी खंयची लागीं वय आमगेल म्हळ्यार MG रोडार पालके कृष्णाचार हॉल म्हळ्यार आतां ते हें कशें कितें जालां भांगराचें कशें कितें जालां न्ही व्हडलें एक शोरूम जाला सर्कलांत तुजी बंडलबाग सर्कलांत थंय कशें म्हळ्यार एक सायड अंगडी आसालो थंय एक हॉटेल आशिल्लें जयलक्ष्मी विलास म्हणून फर्स्ट ते आमी वचना आशिल्ले तुळ उलयतालो आनी कामां हें कुली कामांनी करताले तसले जन चड वतालींची रिक्षा ड्रायव्हर आसले पुरो वतालींची ताजे नेक्स्ट धर्मपाल आंगड म्हणून धर्मपाल आंगड म्हळ्यार आमकां जावं जाल्यार ते बेंड मिठाई म्हणटा आमी बेंडी म्हणटा मागीर चिक्की आनी त्या बाकीचे सन नमुन्याचे सन नमुन्याचे स्वीट गिट न्ही पुरो सन नमुन्याचे स्वीट गिट आनी पुरो येना न्हू तसोच पुरो मेळटा आशिल्ले थंय मागीर कशें की सोडती चेटीशी आनी पुरो मेळटा एक चार्टशे करून म्हणून तसोच पुरो घेवचें आशिल्लें ताजी नेक्स्ट एक वास्तव शेणै म्हणून सांगून तो बंटवाळ स्कुलाक मास्टर आशिल्लो तो रिटायर जालो तागेल्या गाडी तेंचे चांग पुरो मेळटा आशिल्लें पेपरमेंट तें पुरो केळ्ळें मागीर टूथपेस्ट ब्रश अन्ना बिडी सिगरेट तांचे अभ्यास आशिल्लें अन्नाल बिडी सिगरेट थंय दाखोवन मागीर सोडा आसल पुरो सिंपल उदका दवरून थंड करून गोली सोड म्हणटाचे आमी तें पुरो मेळटा आशिल्लें ताजे नेक्स्ट एक बायल बेकरी म्हणटाले आमी बेकरी न्ही ते बेकरी स्टोर
थंय पुरो हें पुरो मेळटाशिल्लें केक हें ब्रेड बिस्कीट हें पुरो पुरो सादारण अंगडी पुरो कडेन ब्रेड आनी पुरो विकतालींची दुसरे दुसऱ्याचे कडेरी ताजे नेक्स्ट आनी आमची गजाल एक रांदेकार अंगडी आशिल्ली तो प्रभू म्हणून सांगून मंतारा लांगड म्हण मागीर मंतारा पुत्ता लांगड म्हणटालींची ते ताका जाण बाबा अंतू तुमकां घरा लागीं पुरो जाव पुरो आशिल्लें भाई सलान आयस्क्रीम अंगडी आशिल्ली ते बायली कोल्ड आनी आयस्क्रीम मिक्स अंगडी आशिल्ली सलून आशिल्लें ते एक मागीर राकडा डिपो इंगळा डिपो पुरो आशिल्लें मेळना ते वस्तू ना जर आमी कसा म्हळ्यार सांग उंची उंची जावका म्हणून जरी कार्शेटान तूं पंचमाला अंगडगी अडिगे हंगेल आशिल्ले विटपशणे अंगडी आशिल्ली थंय देखून की थंय पुरो घेवचें सामान मागीर कुंबळे बंदरान तूं कुंबळेकार आसले ते होलसेल चडती जावका जाल्यार थंय देखून घेवचें डेली आमकां जावका जाल्यार परत थंय नारायण शेट्टी अंगडी म्हणून आशिल्ली बळाल बागान तूं बारी फेमस लालबाग स्टोर म्हणून ते चडती ताका लागीं घेवचें आशिल्लें पुरो तशें मागीर तुमकां स्कूल खंयचें बेसेंट लागीं न्हू स्कूल म्हळ्यार बाई एक म्हणवटे स्कूल आशिल्लें म्युनिसिपल स्कूल जर मागीर ल्हान कशें म्हळ्यार चेडवांक चांग हें मेळका शिक्षण मेळका त्या म्युनिसिपल स्कुलान आनी तसो मेळीश ना म्हळ्यार उद्देशार्थ ताणें कसो केलो म्हळ्यार बेदंड बेजीक स्कूल म्हणटा बेदंड बुनादी शाले म्हणटा ताची थंय आमकां एडमीट केलें आनी तेंची कमिटीन तूं अन्नाक रिलेशनय जाता आनी दोस्तय सांग मणेर श्रीनिवास नायक तो त्या कमिटी आशिल्लो तशें जावन तागेलो उरलो न्हू म्हळ्यार कसले इन्फ्लुएन्स करता म्हण नाशिल्लें म्हळ्यार आमी प्रचिके एवरेज हांव मस्तेक हें म्हणून सांगना शिकून हुशार म्हणून म्हगेलें अण्णांनी प्रचिके हुशार आशिल्ली तेंची हांव तितली स्कुला विशयान तशें बेदंटाक बाकीची पुरो मिशन हायस्कुलांनी पुरो हें करून फुडली घरा लागीं मागीर बेदंटान तूं एक दोग जाणांनी कंटिन्यू केलें बाकीच्यान मागीर केन्ना हायस्कूल उरवा थंय कंटिन्यू केलें म्हगेलें बेदंट एका ताकून 5 क्लास थंय बेदंट हांव म्हगेल मालगडो तागेल मालगडो आमी ताका जाण बेदंटान तूं एका ताकून 5 क्लास थंय केलें तुमी सान आसतना खेळची खेळ न्ही कसलो आशिल्लो सान आसतना आमगेलें पुरो कशें म्हळ्यार आमी मातये ओटू वाडिल्ले मातयेन तूं खेळ न्हू भुमिरी हें करून रुकार चोवणू असल पुरो आमगेलें आतां मरमंगा म्हणटाची ते रुकार चोवणू एकदम एक बड्डी उड्डयले ते मंकडा म्हणून ताका करचें बाकीच्यान रुकार चोडचें मंकडा म्हणून ताणें ते बड्डी घेवन येवका येवन मागीर पुराणा दोरू पळोवका मागीर कोणा धरती तो ताका बड्डी उड्डोवन ताका दोंडाचें असले एक खेळू मंकी ब्रँड म्हणटाले आमी इंग्लिशारी मागीर गोळी गुळी खेळचे गज आसता ते 3 पोंड करून हें करचें मागीर जिबली म्हणटाची वय जिबली म्हळ्यार कूड करून वय 4 की 8 की ते कूड करून तांत भितर खेळची जिबली दुसरो सुद्दां म्हणटात तुजी वय कुट्टी दोडणे डोंका म्हणटा बरे हें करून एका पायरी कुंडून हें करचें कुट्टी दोडणे मागीर बच्चे म्हणटाची मागीर लगोरी म्हणून सांगून लगोरी म्हळ्यार नळ्या कुडकी पुरो एका वयर एक दवरून बॉल घेवन मारचें तें बच्चे म्हळ्यार काजू बी दवरून नळ्या हाजेनी स्लॅबांनी उचलायत ते दूर राबून बारी स्किल्ड गेम ते पुरो तांतू भितर आमगेलें हें जाता आशिल्लें मागीर ते क बी म्हणून ते घेवन ताजे न्ही फळ पुरो मारचें रुखाचें पुरो उचलाचें तें पुरो मागीर असलेंची पुरो रूख न्ही तुमगेले आसपास आशिल्ले गी म्हूण वय म्हळ्यार आमचे चोण खेळू कंपाउंडा भितर एक आशिल्लो रोग ताजे नांव विसरलां म्हाका कसो म्हणून आजी केस तो रोग वय ताजे गेल्लो पुरो समय येना न्हू ते रोड सायड हाका घालतात आनी सवळे खातीर घालताची पुरो कडेन ब्रिटिशा टायमा ताकून ओच्या सुरू केला ते रोग कोड्यालांत व्हडले पळ जाता ताका एक पिंक कलरा फूल जाता कागदा फुलचें आनी येत व्हडले पळ जाता पापलावरी ते रुखार चोवन आमी खेळचे चड रुखां हें म्हणटा तशी मागीर ते हें म्हणटा आयस पायस म्हणटा कॉट द पिल्लर म्हूण आमी नांव दवरलेलें ताका तें खेळचें व्हडलें इतल आशिल्लें निपून मोशें जाय तितली जाग आशिल्लें तशें जावन न्हू मागीर तें जालें की अनेक गेम लंडन म्हूण खेळटाले लंडन म्हूण खेळटलो हें करून गुण पळोवचें तेन्ना म्हाका आशिल्लें ना गूण मूव जावका ताणें राबयल गुळेता न्ही राबुका असलें परत स्किल गेम तांतू भितर आमगेलें कशें जाता म्हळ्यार आमगेलें हें वाडटा क्विकनेस हें जाता
सांग यें जातंतू ये न्ही खेळणं आशिल्ले गुरपाळे न्ही म्हणून तसं हा ते गुरपाळे म्हळ्यार आमगे तें नाशिल्लें म्हाका उडग आसना म्हळ्यार काय म्हळ्यार जो आशिल्लें कितें पुळगेर कडेन जो खेळटाले की कसं की तर मागीर हांव पळयलां तें कोणा तेगी पुरा गुरपाळे खेळ खेळ म्हाका वतना घरा भितर खेळचे खेळ म्हळ्यार एक लुडो स्नेक अँड लॅडर वय मागीर कॅरम कॅरम मस्त खेळना आशिल्लें आमी आमगेले एक कॅरम बोर्ड म्हळ्यार आमगेले म्हळ्यार ना आशिल्लें कोण कोणा हाडांनी पुरा खेळचे आशिल्लें वय वय मागीर वेळेला तूं चॅसांनी पुरा शिकल्यांची खेळूंक सादारण SLC PUC म्हणटना तेन्ना पुरा ते चॅसांनी खेळचें आयलें मागीर दुसरे बोर्ड गेम पुरा येता आशिल्ले क्लुडो म्हणून एक आशिल्लें मागीर मोनोपोली म्हणटा आतां फुडें ट्रेड म्हणून येता आशिल्लें त्या पुराचें काय लायक हें दिता आमकां मागीर ते किट्टांनी पुरो येताले प्लॅनो गिनो न्ही म्हूण सांगून तांतू आमी बिल्ड कोर येता क्रेन हें तें लॉरी गिरी हें तें पुरो कोर येता तसो पुरो सादारण त्या वेळार हांव वाडटना हायस्कुलान येतना तसो पुरो येतास जाल्यार टॉयस आनी म्हणून मस्त ना आशिल्लें एक प्लास्टिकाचे आमी बातकोळी म्हणून पळयताले ते हमसो पक्षीक त्या घेवन पुराणे खेळ्ळे आमी 8 जन बाबा तेजी एक्क्याची एक मेगेल मलगड बाबा शशिकांताक एक सायकल घेवन दिलें 1960 की 61 ताका गव्हर्मेंट कॉलेजा वचचे तरी तेची सायकल आमी सगळ्यांनी वापरले तशी पुरो आमगेलें हें आनी कशी बुक्स एकल्याक अवंगले घालले ते एकल्याक तशें आशिल्ले दीस कोडी तेरा उडगास कसो पळय तुमगे सांगपण्याचे सनपणान तूं एक आमकां मेन एक वर्षं प्रती राखून बसून आमी एक आनंद पळयता तसले विशय म्हळ्यार कोड्याल तेरू 5 दीस वचचे आशिल्ले ओकली वचचें म्हूण ना आशिल्लें बरी सान आसतना हांव मागीर आंबालोट वचून आसचें पुरो मागीर म्हाका आंबालोट एक पाटी केन्ना लोटगास आसा 1962 की 63 बांडीर चोवन बसचे आयस कँडी खावचे बोर खावचे मागीर जेवणां तेन्ना आंबाल वटो वतना जेवणां वचून आशिल्लो हांव मागीर दोस्ताल वटोवचें सुरू केलें सादारण एक 2-3 क्लासा नंतर दोस्त आशिल्ले घरा लागचे तांगेलो वटोवचून जेवणां बसचे तेन्ना 3 पंक्ती बशी चड आशिल्ले जेवणाक मागीर तेरतांचे पळोवचे रतारण कशी जाल्लें पळयलें मृगबेटे उत्सव कशी जाल्ले पळयलें तेरा खर्चाक तेरा करता दितालें मालगडे घरा आमकां घरांत तोवचें म्हळ्यार फुडें कशें म्हळ्यार सांज तेराक सुरक म्हाका उडगास आशिल्लो रे सुरे 4 आण्यांनी व्हड तेरा 8 आणे आशिल्ले मागीर तें नेक्स्ट 1-2 वर्स म्हणटना 8 आण्यांनी 1 रुपया जाल्ले मागीर 1 रुपयांनी 2 रुपया जाल्ले पावताले तुमकां ना बाकीचे दितालेंची वरला मालगड कोण घर कडेन येतालेंची आतां तेरा म्हणून सांगून परगांव दाखोवन येतालेंची मागीर मेगेलेंची मालगड भाव येता परत आनी पेटोवन दितालेंची आमगेलो बँक अकाउंट आशिल्लें आमगेलो नांवार स्टुडंट अकाउंट ताका दुड्ड येता आशिल्लो अशी 13 वेळार समृद्धी आमकां मागीर ते सगळे वर्सां पावता आशिल्लें आमकां त्या प्रकारे ते 13 करता ते दुड्ड व्हरोन आमी कशी 13 वचून थंय पुरो सांतेंत म्हणचें त्या पुरो आसना वाटिकी म्हणलें मागीर पॅम्पूक म्हणलें मागीर तें मंगण म्हणून एक आशिल्लें मागीर टामटाम ईश्वरालें डमरू म्हण ताची वय 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 टॉय मस्त नमुने टॉयस पुरो आशिल्लीं तेन्ना मागीर एक स्प्रिंगा पेस्का ती ते स्प्रिंगा पेस्का सादारण आमी कारशिटा दाखोवन कोड्याल बैल ते काही बरपास म्हणटाचे आमी थंय येतना ते कुडकी जाता आशिल्लें म्हणून आमी 1000 पाटी मारून घेवन तेजे भितर तसोच प्रोग्राम जाता मागीर बोर बोर एक विसरचें ना 13 वेळार एक येता वंकी बोर म्हणटा ताका जिके एक नमुने गाण्यान एक नमुने अंटुशें आसता ते बारी ते बोरा बी एक नमुने रावंड जावन पातोरशें आसता ते मागीर पेटनोळी घेवन खेळचें आशिल्लें पेटनोळी म्हळ्यार पेटनोळी एक अब्रोणी काय म्हणून येता आशिल्लें आमचे हेंचेक आमी हें प्रगाल नाशिल्लें तेपळ आनी प्रगाल न्हू आमकां गोतना ते डबल गुड्डारी हांगा ते डबल गुड्डो म्हळ्यार हॅटेल म्हणटा पळय ते वचून ते पुरो तशी एक गंमत सनपणाची मागीर आतां परब म्हणटना घरकड पुराय संप्रदायबद्ध जावन वय आमगे ते म्हळ्यार परब म्हळ्यार पुरा परब करना आशिल्लींची आमगेले म्हळ्यार लिमिटेड म्हूण येता लिमिटेड म्हळ्यार सादारण वटा स्टार्ट जाता की म्हळ्यार आमगेले संवसार पडो ताका स्टार्ट जाता त्या वेळार आमगेले एक स्पेशालिटी म्हळ्यार आमगेले घरकडे दळिताय कशी करताची पुराणे करताची बिब्याबकार करताची पोडी गिडी ते बरो आशिल्लेंची कसलें करचें आमगेले कशें म्हळ्यार दळिताय बिब्याबकरी आंब्याबकरी आनी एक आंबोले चटणी म्हणून ते आंबोले चटणी म्हळ्यार अशी आंबोले चटणी न्ही ते नोणची शेतांबड्यांची ते हांगा कोणाकय गोतना करूंक आमगेले फॅमिली मात्र गोतस ती म्हळ्यार ते आंध्रान तो कोणगे मेल आनाल बहिणगी कोणगी आशिल्ली ती त्या रेसिपी घेवन आयली
मागीर हांगा एडॉप्ट केलें आमगेलें रुचीक नाल्ल तेल हें तें पळय घाल न्हू तें आंबोली शिजोवन ताजी खवळ काडून तंतू त्या पिठी करून मिक्स करचे ताका परत कोथंबरी मेथी जिरमिरी हें तें परत सासम पांचसो नमूने सांबार जिन्स पडटा तंतू आनी हिंगे सम पडटा तें आसल्यार आमकां जेवण लायक सरवत आशिल्लें तशी मागीर उकडी शीत जेवचे आशिल्लें मी परबे दीस मात्र सुरय शीत सो संवसार पाडवो ताका स्टार्ट जालें मागीर पुरो येता एका खंयची आमगेलें सुता पुनव येयलें नागर पंचमीक नागा दूद दिवचें काम वचचें सुता पुनव खंय वचूं का तुमकां तें आचार्य मठा वचचें आशिल्लें हांगा वेंकटरमण देवस्थान एक्चुअली तुमी कुडपी म्हळ्यार कुडपाचे न्हू तुमी कुडपू वय वय जर आमकां कसं मरे कुडुपू कनेक्शन सांत दाखोवन ना इथं म्हळ्यार म्हागे ल्हान हांगात आसलो वाड्डेलो अन्ना ल्हान कसं की व्यापार आशिल्लो म्हणून ऐकला हांव तांगेल पुर्वजी कोणकी 2-3 तलेमार फुडेंची हांगे वतांनी सेटल जाल्यांची तशी कुडुपू आमकां कनेक्शन ना आनी आमगेलें कुटुंबाची नागाची काटे कसं म्हणून कोणाक गोतना तें आमकां हें गोतना तशी नागर पंचमी आमी वचचें आचार्य मठाक व्यंकटेश आचार्य आशिल्लीं तेन्ना आमगेलें पुरोहीत जावन थंय वचें तें शियाळ हें तें प्रत दिवन ताचे अभिशेक हें जातरी प्रसाद आनी प्रत दितालीं घेवन वचचें आशिल्लें तशीच सुता पुनवाळारी तशी दन्न वाडोवके तशीची मागीर वेल वर्सान कशें म्हळ्यार पुरा कामार भायर हांगा थंय सेटल जाल्लींची तांनी हाड दितालींची नागर पंचमीक अभिशेक तांनी करून तांनी हाड दितालींची सुता पुनवायके अष्टमी बारीक गवजीर करतालींची घरकडे अष्टमी पूत एक तेन्ना पुराणान येवचें आशिल्लें बाबा कोणी परगांव आसल्यार वय वय सादारण आमी सकाळीं दाखोवन काम सुरू जाता ताचें तुळशी हाडू तुळशी काट हाडू आमी ताजें उदराचें तें चिगूर म्हणटा न्हू आमी 2 दळाचें तें हें करचें मागीर फळारांनी करता आशिल्ली अम्मा दुदळी करता आशिल्ली मागीर हें परत दया फोव तें परत रात्री जेवणाक गजबजें गजबज ना गजबजी आषाढ एकादशीक ताकीक जर अष्टमीक समज सकाळींचें एक रोलां इडली केलें एक चपाती केलें एक कोळंबो पियाव घालना अशी मागीर एक दुदळी मागीर दया पोव गड्डी जेवणा पयशे चडताय दनपार जेवण आनी करना इथं म्हणून पुजे बसताची म्हणून रात्री पुराणान अशी सुत्त बसलींची व्यंकटेशाचार्य येयलींची आमगे ते अष्टमी पूज आशिल्ल्यान तूं दीग गांवांत कोणा ते एक अर्द घंट मुखाल घंट भितर धर आमकां 2 घंट घेता आशिल्लींची इथं ताके कारण कसं म्हळ्यार म्हाका ल्हान प्रश्न निंबूचे कसलें एक अष्टोत्तर शतनामावळी म्हणटाची तातूंत भितर कसलें एक नाक अर्थ जायनी म्हणून धरी व्यंकटेशाचार्य तात्पर्य निंबूचे रबोनू हें कसलें म्हणून अन्ना म्हळ्यार अन्नाले प्रश्न मस्त आशिल्ले जिवनांत तूं कसलें आमी शीत हें करूनच तरी व्यंकटेशाचार्य कितली मोठा एक परफेक्ट मनीस म्हळ्यार तांकां ताळमेळ आशिल्लें तें करेक्ट तें ताजें विवरण करून तें पूज मनोरसून क्रम प्रकार कसलें एक शॉर्टकट म्हणना आत्तां प्रकाश म्हळ्यार जन हें बदल जाल्लेची जनाक हें फास्ट जावका तशें जावन हें जालां मागीर चवथी म्हळ्यार तुमी नेमी जर हांव सांगता चवथी आमगे थंय ना आशिल्लें आमगे कुडपी कुटुंबान खंय जाता आशिल्लें भौशा म्हाका दिसता ताजमहल श्रीनोशेणें मानतलें म्हाका तागेल घरकडे जाता आशिल्लें दिसता फुडें मागीर वेगळे वर्सान काय 2004 की 2005 म्हाका उडगास 2003 दिसता तेन्ना एक कुडपीकारांनी लक्ष्मण शेणे म्हणून आसा हांगा आमगेलें गौरीमठ स्ट्रीट म्हणटा थंय तांगे थंय करताची म्हण सांगून आमकां परत हें येयलें इन्विटेशन पुरो येवन घरकडे येवन सकाळीं येवका कुटुंबाचें मेळून कोरका म्हूण सांगून तें वपास प्रारंभ जालो थंय दाखोवन जर आमकां कोणा थंय चवथेनी म्हणून गोतना सुरेखा दोन्ही बाबाक मालगड बाबाक लग्न जातना कुडवा तांची CPC मुलकी कुडवा थंय तांकां मणगुड्डा घर आशिल्लें बरकेन तूं तांगे ते करतालेंची आपाच्या सूर केलें तागेलें लग्न जातरी दोन्ही भावालें लग्न जातरी तांगे ते करतालेंची तांणी गणपया तांची वखदाचे मागीर वन्नी दोनीची तांगेल घरकड करतालेंची तांगेल पंचवटी म्हणून सांगून हांगा प्रभात टॉकीज हैदरा वैरी गुड्डारी थंय वचचें आशिल्लें मागीर थंय आमकां आशिल्लें थंय म्हळ्यार गौरी तृतीया वायणापूत गौरी तृतीया म्हगेली ही आशिल्ली माव सुशील माव म्हणटा आमी तांगे थंय करतालेंची गवजेरी सांग रांदप म्हाका तें आठवत तिगेल रांदप तितली सांग करता आशिल्ली ती ते कारातांबड्या विशीं हें प्रस्न स्पेशल तशी गौरी तृतीयाक चुकान अशें वतालींची आमी मागीर थंय आमगेलें कशें म्हळ्यार आमगेलें मावेल चेडू आनी पुरा आमगेलें समकालीन सदां म्हणटाका ओटो खेळणू आनी पुरा गम्मत आशिल्ली तें तशें जाता आशिल्लें
मागीर मन्नम येता चवथ तरी वय मानवींत कशी वेसा विशय सांगता म्हणना वय. बरी सान असतना अडसळे म्हागशी निपून बशे वागो वेसा बँड आयकल कुठल्या भिवून वाग आयल म्हणले करून अडसळे म्हागशी हां मागीर मागीर धैर्य येयलें वाघ पळोवचे वय आमगेले घरा येद्राक नारायण शेट्टी हांव सांगलें अंगडी लालबाग स्टोर आशिल्लें तांगेलें घर आशिल्लें आमगेलें डायरेक्ट येद्राक घराचें तांगे ते पुरो वागन आणतालींची थंय वचून धांवन वचून बशे वागा असो बँड आयकना सुरय आमी वचून ते कंपाउंड वॉलार चोड चांग जागो पळोवन बशे आनी वागोन तांचे पळोवचे एक फावटी कसो गमत जालो म्हळ्यार म्हाका ह्या वेसा पिशी जोर आशिल्लें वेसा म्हागशेवचें तशी एक वागा वेस्त येयलो नांचून वता हांव ताजे म्हागशी गेलो ते वचून वचून थंय अंगडीन तूं हांगा थंय परत नांचून खंय पावलो म्हण म्हाका वतना हांव खंय येवन पावला म्हणून पळोवचे भितर रुपावणी टॉकीस दिसतस भवंती स्ट्रीट जावन रुपावणी टॉकीस जाल्यार पावलो थंय एक सुरा गडंग थंय रेगलीन जाली वेसाची दनपारा टायमा जेवणाचे हांव ते भायर राबलो म्हाका धैर्य जाय न्ही भितर वचूंक आमकां तेन्ना परत ते पिवणे ते म्हळ्यार भायर भंय घर कडेन एक भंय घालां भीती मात रात्री चड लेट जावन भोंवचे ना एक 7 घंटे नंतर काळोख जाता खंय वचूं नाका पिवणी भोंवताची म्हणून तसोच परत भंय घालां तशें हांव रुपावणीचे पोस्टर येता पळोवन राबलो आनी घर कडेन वचून तसाची वो खंय गेला म्हणून पुरण जालें आनी गेलें मागीर कसो जालो म्हळ्यार म्हाका दिसता भविश्य नारायण शेट्टी आंगडी वचून निमगेला तो तुमगे ते वेस पळोवचे येयलो मागीर कसो जालें म्हणून तांकां त्या वेसाची हांगा तसो खंय वता म्हणून ताजी म्हागशी गेला दिसता म्हणून ताणें सांगलें ताजी वाट आतां भविश्यांत आनी गडंग आसताची म्हणून भवंती स्ट्रीटार खंय केस जाता न्ही म्हणून कुडले ओमाला गेलो विशू बाप म्हण ताची विश्वनाथ आरशेणे ताका सांगून तो आतां भवंती स्ट्रीटार तागेलें हॉटेल आशिल्लो ओमाल तो आयलो करेक्ट रुपावणी येयलो ताका गोत आसता गडंग केस म्हणून थंय हांव रुपावणी पोस्टर पळोवन ఎవరు వచ్చాడు వయసు म्हणाला गमत जालो म्हणाला तो भारी एकदम आत्मीय आनी भारी एकदम हें आशिल्लो सपोर्टीव कसले बेश्टावणे कसो ना घरकड अन्ना न्ही बेश्टाय न्ही अन्ना म्हळ्यार बेश्टाच टायमार बेश्टायत आशिल्लो कडक आशिल्लो मारनीचेर डोंग कसलें हें नाशिल्लें मागीर बाकी वेस पुरो येतालींची तुगेलें हें म्हणटाची स्त्री वेस म्हणटाची मागीर एक साना वेस म्हळ्यार एक पेपरा वेस म्हणून सांगू पेपरा एक सुरली करून तो घेवन येता आशिल्लो पेपर ताका आसपाक न्हू म्हणून मागीर चक्कबुक्कू चटणी म्हण एक येता आशिल्लें डब्या तुमकां उडकास स्किनाक हांगा एक डब्बो बांदून न्हू पेंटा डब्बो तांणे ते बडयेन अशी मार न्हू चक्कबुक्कू चटणी म्हणून मागीर सिद्धी वेस म्हूण आशिल्लें ते सिद्धी वेस खंयची एक जनांगाक हें जाता म्हणून सांगू न्हू तें राबयलें ताका लायसन्स दिनाशिल्लें बारीक खूश आशिल्लें आमगे त्या पळोवचें आनी एक अनारकली म्हणटा आमी ताका बँड सिद्धी म्हणटाले आमी बँड सिद्धी म्हणून सांगून आपोवचें आशिल्लें ते मागीर राधाकृष्ण वेस म्हणून आशिल्लें ताणें राधाकृष्णालेंची हें प्रपद राधिकेतून बन्सरी चुरा हे सल प्रमाण पुराणांचे भारी एक चांग नमना यक्षगान पळयलां म्हण काय जाता आशिल्लें तेन्ना नाटक पळयलां म्हणके तितली चांग हें आशिल्लें तांगेलें तशें सुमार नमूने मागीर बुता वेस म्हणून आशिल्लें कोरगरांच्या वेस म्हणून तांणी आमगेल्या घरा लागीं कोरगा कॉलनी म्हणून आशिल्ली थंय अंगडी साल जाली कुठल्या गादू सुरू जाता केद्या फुडें भितर वणीन तूं थंय कोरगरांची म्हणून तांणी घालून वयता ते वेस कती हांगा करेनी पुसून डोल घेवन एक हें बांसुऱ्यांनी वाजोवन पळय ताचे फ्लूटांनी वाजोवन बारीक लायक आशिल्लें तें आचार्य मठ शारदेनी पळोवचे वताले की पळय शारदा उत्सवा वेळार शारद पळोवचे वचचें मागीर उत्सव आशिल्लो न्हू उत्सवा वेळार त्या नंबरार एक प्रिमियम वेस आशिल्ले एक 2-3 एक हागेलें ड्रायव्हर नारायण शेट्टीलें ड्रायव्हर नारायण शेट्टी म्हणून आमगेल्या घरा लागीं हांव सांगलें न्हू कोरगा कॉलनी म्हणलें थंय तागेलें घर आशिल्लें तागेलें चलो म्हगेलो क्लास आशिल्लो वेणुगोपाल म्हणून 5th क्लास ते आशिल्लो ड्रायव्हर नारायण शेट्टी म्हळ्यार बॉम्बे लॉऱ्यांनी पुरो ड्रायव्ह करता आशिल्लो तो तशी तागे ड्रायव्हर नारायण शेट्टी वागू शारदेल म्हागशीची न्ही शारदेल मुखारी मागीर ताजे नंतर दुसरे मार्केट रोड मणी म्हणून आयलें मागीर बजिलकेरी कमलाक्षाल आयलें तशें पुरो फेमस ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें मागीर हांगाचे भवंती स्ट्रीटार सुमार वाग आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार ते मार्केट लागीं देखून हे मार्केटाचे पुरो व्यापारी तरकारी व्यापारी तांणी प्रवेश घालतालींची तशें न्हू चांग वेस आनी ते पुरो तेन्ना म्हळ्यार पुरो घरका ड्रिंक नाशिल्लींची ते ಸ್ವಲ್ಪ पुरो देवरांच्यालांनी म्हण म्हणटात तांणी पुरो रिकतालींची मागीर हांगे कोरगरांच्या वागा वेस ते पुरो रिकतालींची म्हळ्यार तांकां कोणाक गुर्त जावंक म्हणना बाकी पुरो भरम आशिल्ले तांणी हर एके तरी आंगवण्या तरी करतालींची वेस घालून तशें जावन तांणी
ते पळलिकी हंगकी तेंगी हरके आसता तेंगेले वय मागीर थंय वचून तांणी जळाक म्हणून करचें बरें. तांणी आमगेलांत आयल्यार हम्म. आमगेलांत मागीर तळ्यान बुड्डून हें करनात तांणी ते जळाका म्हणून करून तांगेलें वेस काणाची हम्म. मागीर तांणी हांगा वचून ते कटील जावं पळाली वचून थंय वचून तांणी वेस काडचें आंगवण आंगवण तांगेलें तर हंगे एक आंगवण आसता तांगेलें वय आमगेलें हाका तशें मान्नामी बारी गम्मत आशिल्लें मानमीची ते एक 8 की 9 की 10 दीस फुल्ल एकदम मागीर आयुध पुजा मागीर अन्नाल प्रसाद आनी कोणा आपयतांची वय ताका वचें मानवी नेक्स्ट दिवाळी परब येता दिपावळी वजन लासचे वय वचत म्हण आमगे ते मस्त आणा आशिल्लीची आमगे ते तुळशी परबेचे चड हाडटालींची तशी दिवळे वेळार कशी म्हळ्यार 10-12 रुपयाची तेन्ना आमगे सान आसतना 10-12 रुपया म्हळ्यार आतां काय 85,000 रुपया म्हण सांगे येता तितली मोल्लाची हाडटाले लागीं आमगेले ते आनी आशिल्ली जेनांची पुटस्वामी तांची म्हणून तांगे ते जे चड हाडटालीं तांणी तन्न करून देवसो मांडून दवरचें आशिल्लें ते देवाड्याक आता तुम्ही इतले पुरा परबे वेळार आतां मस्त काम आसता मस्त रांदपाचें तेन्ना चलये चेडू उणें तुमकां आतां एकली भयणी तिका वगी वारडीक जाल्या म्हणटना आवसू कसो सहाय करचें आशिल्लें तुमी हांव पुराय नमुना काम करून दितालींची आतां आमकां बांय आशिल्ली उद्दां आसली बांयन ताका उद्दां तांडून दिवचें मागीर रगड्यार पीठ वांटोवचें वय वय हांव म्हळ्यार हांव कडेकडेर करता आशिल्लो मस्त सान आसतना म्हाका तें काम जायना आशिल्लें पवा चटणी चेडून दी रे मागीर आनी एक कसलें हाजें सोय कांतून दी सोय कांतून दी तें पुरो पोळ मागीर मालगड्यान पोळांनी प्रकांड दिता आशिल्लो तेन्ना शेगडे रांदप आशिल्लें पळय मागीर गॅसांनी प्रायिल्लें जाल्यार शेगडे रांदपार सुमार हें केलां उकडी शीत घंटी काडलां शिजवणां गोड्डा कापी व्हडली लोट्यान पिवचें तें पुरो आशिल्लें मागीर पुरो भुकेन येवचें तशी सकाळची कापी 1 घंटा कापी 1 घंटा स्कूल आमकां मेळना आशिल्लें तें दनपारां जेवण गट्टी अपास सांजे कापी जेवणा घर कडेन येवचें हय घर कडेन येवचें बुत्तेनी व्हरूं ना बुत्तेनी व्हरची अभ्यास नाशिल्लें कांय सुरेख मेगेलें बेबी क्लास म्हणून आमकां कसं मारी आमगेलें वर्स बरें जावं तें एकाडेमीक इयर आमगेलें इतली वर्स 5 वर्स 6 वर्स म्हणून जावंक आशिल्लें म्हाका 1 वर्स फूड गेला तेन्ना बेबी क्लास आसतना कशें की परा एक आमगेली बेबी ही आशिल्ली कामाची ती हांड दिता आशिल्ली थंय हाण आमकां लावन घी कशें करून खावन घी कशें वता आशिल्लें मध्यान मागीर तें आमकां दूद दितालींची अमेरिकन दुदा पेटी येता आशिल्ली बेजंटान तें आशिल्लें बेजंटाचें गमत दुसरें आशिल्लें तें पुरो आमकां मस्त पुरो शिकयलां आमकां गार्डन करचें फुलां झाडवड्डी रंदेकाय झाडवड्डी नाटकांत एक्टींग म्हणून नाटकां एक्टींग म्हणून एक फावटी आमकां सगळीं एकदम पीस सवरलेला साना डायलॉग म्हाका हांव तें एक चली म्हगेलें वयल क्लासाची त्या नाटकांत तारा अप्प गाडी तಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ म्हणून म्हाका एक लायन दे तेन्ना ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ म्हणली ಟೀಚರ್ हांव म्हटलें तिगेल्यार दे पूण ಎಂತ ಹುಚ್ಚ ನೀನು तसलपुर तसलपुर चेडू पण मस्त केला हांवें म्हळ्यार गोत्ना बोदळपण म्हणटाची तशी एक वसंत उत्सवागी कसं एक चलताल न्हू वसंतोत्सव बारी एक ग्रँड बेदेंटान तूं त्या वेळार एक इन्सिडेंट जाल्ला वसंतोत्सवा वेळार 1966 तूं हांव 4 क्लासास म्हगेल्या 5 क्लासास वसंतोत्सव वता रे ती कॅन्टीन ओपन करताची स्टॉल करताची म्हणून सांगून ती कसले खायाची पियाची म्हणून सांगून 8 टाण दिल्ले दोग जाणांक 8 टाण म्हळ्यार 2 खाणां एक स्वीट एक तिखशी खाण आनी कापी हें येताची शरबत कसं आशिल्लें तें म्हगेल्या अण्ण चमकल कुडल्या वचाराय म्हणलो कॅन्टीनाक ताका जिबेर वचचें चड भायर खावचें काय उमेदी वचाराय म्हणलो हांव म्हाका उमेद ना रे मस्त घरकडेन खावना येयला हांव नाका रे आसो म्हणून तशी हांव नाका म्हणून ताणी 4 फावटी सांगलां म्हाका वर्स कॅन्टीन बंद जाता म्हणून काळोख जालें काय 7:30 म्हणटना 7:30-8 म्हणटना कॅन्टीन बंद जालें मागीर 8 आनी थंय आशिल्लें चिल्लन वसंतोत्सवाचें जाल्लें 8 की 8:15 जालें तें तेन्ना पुरो फुलां झाडांनी दवरून बारी चंद आशिल्लें तें एक तोडशें कोर न्हू तेन्ना पुरो कल्चरल हें म्हणून मस्त ना नाटक असल पुरो कसं ना काय डान्स गिन्स असल पुरो आशिल्लें दिसता चिल्ल्यान म्हाका समोड आसता येतना म्हगेलो क्लासमेट एक 2 जाण म्हगेलो आशिल्ले तांगेलें हांव 8 व्हरली मू कसं करचें म्हणून तांगेलें निमित्त तेन्ना म्हळ्यार हे बाय अंगडेली नेलकडले सिकता सोला नेलकडलो सगळो मेळटा आशिल्लो तें 1 शेर मेळटा म्हणून 8 आण्यांक तें घे म्हणून म्हाका खुशी जालें वय म्हणून बायल अंगडी तुमकां 8 आण्यांक 1 शेर नेलकडलो घेवन घरकडे घेवन गेलो आनी आम्हाला दिलें कसं रे नेलकडलो पुराणाक म्हणून खंयची हाडलें 8 आण व्हरली म्हणून हाडलें म्हणून एक बेश्टावण पडलें म्हाका अन्नान येयलें कुडलें
घरा ताका भायर वचप म्हणालो तागेले एक अभ्यास आशिल्ले भायर म्हण सांगून तो परमनंट न्हयताय भायर बसोवचे घराचे व्हडले आंगण ते बसप चांग हें प्रस मागीर आपयता आशिल्ले गर्देणान भितर आपयता आशिल्ले तशें म्हाका अर्थ जाय न्ही कसलो या म्हण सांगून सगळ्यांक चांग जावचे विशय हांव केला म्हाका कसलो भायर गेले म्हण जर तेन्ना डिसिप्लीन शिकयला आमकां म्हळ्यार तुका खंयच्या उद्देशा खातीर ते दुडू दिला तूं ताजे खातीर करचुका तुका हें घेवचें लिबर्टी घेवची तुका हें न्हय प्राय न्हय म्हणून ते कळोवचे खातीर तितलेच तें म्हाका उडगस मागीर तुमी अण्णा कसो रितीर सहाय करताले अन्नाक सादारण हांव हायस्कुला वतरी हायस्कुलाक इतके फुडें काय संचे 7 क्लास म्हणटनाची अन्नाल ऑफिसा वचून बशें अन्नान खंय वचचें आसल्यार आमकां बसोवन वचचें कोण आयल्यार उरलें रे टपाल घेवन यो रे त्या प्रमाण आमकां मागीर खर्चा दुड्ड मेळटा आशिल्लो ताजमहाला वचून कापी एक खाणका ताजे परस दुड्ड मेळटा आशिल्लो बंद करचे वेळार चड जावन येता आशिल्लो तो न्हू खंय गेल्यार येवन मागीर हें करता आशिल्लो तें एक करचें आशिल्लें मागीर कसलें प्रेसाक कसलें व्हरून दी तें गम्म पेस्ट म्हणटाले ते घरकडे करून दिवचें आशिल्लें तें व्हरून दी तांकां कसलें तें वेस्ट म्हणटाची मॅशीन क्लीन करूंक तें व्हरून दी तेल व्हरून दी तांकां मॅशिनाक घालचें मागीर कसलें बुक्स कोणाक पेटोवचे मागीर हांकां पोस्ट करूंक पोस्ट ऑफिसाक हेड पोस्ट ऑफिसा वचून घाली म्हणून अन्नाल पुरो हें आशिल्लें खंयची पोस्ट ऑफिसाक कितले वेळार क्लियरन्स म्हणून ताका गोत आशिल्लो टायम कोणाकय लेटर बरयल्यार कुडले वचून घाली म्हणून टायम वेस्ट करनाशी हाजी वचकताय म्हणून डिले जावचें जा म्हणून तेन्ना म्हळ्यार चड म्हळ्यार एक एक्सप्रेस डिलिव्हरी म्हणून एक आशिल्लें मस्ती येना नाजाल्यार लेट जाता आशिल्लें म्हळ्यार विमानार आनी प्रवची ना आशिल्लें तेन्ना ट्रेनार की बसार की खंयच्यार वचूंका पार्सल मागीर बँका पेटोवचें मागीर वर्सान हांव चिके हायस्कुलान येता रे बँका अकावंटांनी हें करचें दुड्ड हाडी पासबुक एंट्री करी तसोच पुरो काम तशें सदां म्हणटा खरें ना तें काम ना मागीर नाटकाचें अन्नान हस्तप्रती अन्नान तें अंतू कन्नड आशिल्लें हें सन्यासी गोंगडी ते बंगरा गोदडी म्हणून सांगून कोंकणीर करतना ताजी हस्तप्रती करून आमकां बसयलें मागीर दुसरी कन्नड नाटकाची तशीची म्हळ्यार पुरो एक्टर्स एक हस्तप्रती दिवंक आशिल्लें तेन्ना नाटकाचे आनी कोणें निमगून येताची निमगून येतना तांकां दिवका तशें 7-8 ताजी हस्तप्रती करून दवरतालींची ते कार्बन पेपर दवरून आमी ताजी कॉपी काडचे मागीर वंदाणे माले पुस्तक तेन्ना एक फावटी प्रेस शिफ्ट जाल्लें 1967 तेन्ना भारी कश्टार आशिल्लें जागो सानंतू पुरो शिफ्ट करून मस्त पुरो प्रॉब्लेम जाल्लें तेन्ना तें राशी पुरो वंदाणे माले आमगे घरा येवन पडलें तें जगल्यार जाग आशिल्ली देखून ते म्हणटा तेन्ना तें सॉर्ट आउट करून नंबर प्रकार एक 50-50 बुकाची काट करून धुळी जायना अशी तें करचें काम अशी अन्नाल सादारण म्हणटा खंयचें काम जायना म्हणून सांगनाशिल्लें तशें घरा काम पुरो करताले आमी अंगडी सामान हाडचें रेशना तांदूळ साखर गहू कसो आसलें तें हाडचें दूद हाडी म्हळ्यार दूद हाडचें तें फोव कांडोवचें घर आशिल्लें मण्णगुड्डा वयचे वाटेर तें वचून फ्रेश येवन फोव घेवन येवचें अशी प्रत्येक काम करतालीं खंय वच म्हळ्यार अन्न मेळू येतले व्हडली साहिती हांकां तांकां कोणाकय पळयलें उडगास की व्हडली साहित्य म्हळ्यार आतां हांवें वड्डिलें बडलाल बागान वीरभवन म्हणून हेगड्याल कंपाउंडार थंय येवचें जेन्ना उणें येनाच पूण ना येतालेंची आतां तो पी.के. नारायण म्हणून विद्वान तो येता आशिल्लो मागीर एक पटी एस.व्ही. परमेश्वर भट आयलो म्हाका उडगासू आमी थंय मागीर पुरो आनी येतालींची अन्नाल दोस्त कुडूर वास्तव कामत म्हणून तो रामोत्सव म्हणून करता आशिल्लो मागीर आनी एकलो बाळ मामू पंचकदळी बी बाळ मामा आमकां बारी लागली कित्याक म्हळ्यार बाळ मामाक कोंकणी बरोवचें शिकयलें मेळ्ळें अन्नान वय पत्रिकोदय मान कोंकणी कशी बरोवका म्हणून सांगून मेळ्ळें अन्नान शिकयलें आन ताका लागून म्हळ्यार अन्नालें पेपरान तूं मागीर खंयचे अंतू पुरांत तो बरयता आशिल्लो नाटकांत खेळटा आशिल्लो मागीर बालगोपाल येता आशिल्लो एस आर बालगोपाल संजीवराव बालगोपाल संजीव माम म्हणटाले आमी तो भारी आत्मीय आशिल्ल्यान तो अन्नाल बेस्ट दोस्त म्हणटा अन्ना हात सोणी म्हणटा ताणें प्रेसांनी पुरो शिफ्ट करतना प्रॉब्लेम येता ताणें हेल्प आयलो तो वचचे डायरेक्टर जालो पुरो केलो नाटकान तें केला ताणें पुरो अन्नाल पुरो नाटका एक्टींग केला मागीर तो मोहन राव म्हणून सांगून गणपतीनी करतालो तो अन्नाल नाटका एक्ट करता आशिल्लो तो येता आशिल्लो मागीर ते पुरो आशिल्लो बस्ती नारायण शेणे ते पुरो एक्टिंगान तो श्रीनिवास भट्टू ते पुरो
तेन्ना चुर्या गोपीनाथ भट्टाला आनु वय 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 रमानंद चुर्या आ, रमानंद चुर्या सुर्या मागीर अन्नाल नाटक करता आशिल्लो ताणें हें करचे फुडें आनी अन्नाल हें प्रभात विशेशांकांत लेखनांनी बरयलां ताणें रमानंद चुर्यान नाटका वयर न्ही दुसरें जनरल जावन वय वय आनी आमकां ते घरा लागीं अशें ते न्यूचरा लागीं आमी आसतना मातशी ते आमगे घरा लागीं आशिल्लीं तांणी वय वय मागीर ते आनी ते फुडली घरा पुरो मस्त्यान येता आशिल्लीं म्हूण आयकलां हांव साहित्यानी अनकृष्णराव वय. तो आयला म्हूण आयकलां आमगे ते मागीर पंडीत भीमसेन जोशी गायना कचेरी जातना हांगा मिटा रामण म्हूण आशिल्लो तागे ते जाता आशिल्ले तागे मोकाम आशिल्ले तशें तितले पुरो आमी गेला अन्नाल आनी आम्हाला संबंद मागीर तुमकां सिंडिकेट बँकांत काम मेळ्ळें आनी आमगेले 5 मिनट वरला वय ते आमी भोवशा आमगेले आनीक एपिसोडांत उलोवची सिंडिकेट बँक कामां वय अन्नाल एक विशय आसा सांगचे सांगू खातीर जालें म्हळ्यार अन्नाक वादिराज म्हणून सांगून फिल्मां फेमस प्रोड्युसर डायरेक्टर तुमकां तशें पुरो कन्नड फिल्माचे वय तो कोंकणी सिनेमा काडटा म्हणून सांगून ताणें एक हें बरोवका म्हणून नाटक स्क्रिप्ट बरोवका म्हणून स्क्रीन प्ले न्ही पुरो अन्ना काम दिलें पत्तेदारी करता म्हणून सुरय जायना म्हणलें अन्ना पत्तेदारी आमगेलो ना म्हणून सांगून GSP कोंकणींत मागीर एक केल्लें कशें पत्तेदारी म्हणून सांगून एक 60-70% केलें तें बरोवन मागीर वादिराज हेल्पत ना तें कसं म्हणून मुखार वचना न्ही मागीर फोन केल्यार फोन काडना कशें ना सुमार काळ नंतर 1 महिने की 2 महिने नंतर मेळ्ळ्यार ನಾವೀಗ ಕಾಕನ ಕೋಟೆ ತೆಗಿತೇವೆ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲ പക്ഷേ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈಡ್ದ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೈಸು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ತಂಚೆ ನೀದು ಕೊಳ್ಚೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿಕೆ ತಗಿಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ मागीर तो गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज दर्पण म्हणून एक ग्रंथ 1050 ग्रंथ म्हणून ते हें करू भायर सरलो तेन्ना कोणाले मस्त उत्तेजन मेळ्ळी एक सावकार बापाय कुटुंबाचे तांगेलें एक बुकलेट आशिल्लें तें एक मेळ्ळें बाकी कोणाले मस्त येना हाणे ह्या गेलो उमेदर मस्त गांव पुरो भोंवन तेकडे बॉम्बे ते न्ही पुरो वचून मस्त ಒಟ್ಟು केल्लें ते मुखार वचनी ते ड्रॉप केलें तशी एकक हें जातना मागीर कलाभवन म्हणून सांगून नाटक हें करून तांचो सेक्रेटरी आशिल्लो न्हू ताणें बालगोपालान स्टार्ट केलें तें तांचो बरें नाटक सप्ताह म्हणून करून कॉम्पिटिशन आमकां गमत जाता आशिल्लें प्रोजेक्ट तें पुरो आशिल्लें तशी मस्त पुरो तागेलें हें जालें हेल्थ हेचे वायट जालें कडे कडेरी वायट म्हळ्यार मुल्ल्या पडत तसो हेल्थ न्ही एक्टीव आशिल्लो ऑफीस पळयत आशिल्लो पेपर चलयत आशिल्लो बहुशा म्हाका दिसता पेपराची लास्ट संचिके हांव न्ही म्हाका लागलें फेब्रुवारी 1 1977 हांव सरलो एक अटॅक आयला सरलो त्याची एक बहुशा कन्नडांत तग्गेल तसं एक साहसी एक लेखक एक नाटककार एक पत्रकर्तो बद आम्ही GSP लोकांना GSP म्हणून नाही सगळे कोंकणी समाजान एक भारी भरमेन एक सांगून घेवत तसं एक नाव कोडपी वास्तवशेणे तसल एक धीमंत एक लेखकाले पूत जावन तुम्ही आजी हांगा येवन आमगेले ओटी इतली तुमगेले अनुभव सांगला आनी काही मस्त तुम्ही तुमगेले तर रांदपाचे जेवण नातल्यार तुम्ही मागीर बँका सिंडिकेट बँका काम सोडून तुमगेले स्ವಂತ सोद्योग सुरू केलेले आनी बाकी तुमगेले 4 अशा पुरो बाकी पुरा विशयमू आमी अनेक एपिसोडांतू आमी चर्चा करूया तेव्हा आमी वग्गी बैसून चर्चा करूया म्हणून सांगताची आनी थोडे हांगा तुम्ही हाडलेले फोटोग्राफ्स आसाचे आमी ते पळोवया हां हे आमगेले पुर्लीकर वय वीरभवन बಳ್ಳाल बाग म्हणटाचे ते उज्यान अशें आमगेलें रावळ अशें व्हडलें घर हेतान तशें तांगेलें हेगड्या तेंचें तांगेलें घर तें व्हडलें कंपाउंड पळयता कितले खेळ खेळयता पुरे नमने खेळ खेळटालीं ते तशी चांग आशिल्लें तें दीस आनी ते रुकू आनी केस पळय उज्यान ताजेर चोण खेळचें आशिल्लें नेक्स्ट हांव सान कांय 2 वर्सां आशिल्लें किंवा बशे म्हळ्यार एक 1.5 वर्सां अशें 1958-59 अशें पुरो करेक्ट गोतना येता म्हणून एक स्टूल आशिल्लें मस्त वर्स आशिल्लें आमगे थंय ताजेर बसून कळ्ळलें मागीर अन्नान कळ्ळलें अन्नान एक कॅमेरा आशिल्लो कोडाक ब्रावनी म्हणून काडता आशिल्लो बारी हुशार आशिल्लो फोटोग्राफीन मागीर तागेलें तें ओल्ड फर्निचर पुरो हें आमगेलें स्कूल हें
बेदंट बुनादी शाले म्हणून आमगेले ओपन ऑडिटोरियम दे लेफ्टाक एकडे पुरो क्लास रूम त्या सायड एका क्लासान दोन्ही क्लास ते ऑडिटोरियमा लागून तिन्ही क्लास ताकून एकडची बिल्डिंग ह्या सायड उजवाच्या आत्त कॉलेज त्याच जागी वो ना ना यंग स्कूलर्स बेदंट स्कूलर्स बेदंट कॉम्प्लेक्स म्हणून न्हू ताजी मातशी जाते मातशी ते हॉल आशिल्ले कडेन कॉम्प्लेक्स जाला तशी मागीर आमी सायडा परत झाडांनी वाडोवची आशिल्ले कडेन तशी मध्ये खेळचे वसंतोत्सव ते प्रमाणे जाताले हॉलान तू पुरो आमगेले प्रेयर निवृत्तनम परे देव दयासागर म्हणून एक आमगेले प्रेयर आशिल्ले ते पुरो आशिल्ले ते हॉलान तू तकलेर सूत काडचे ते परत ते नेक्स्ट डे आम्ही 4 जन बाबा तिन्नीचो कृष्णकांत तिन्नीच आतां वनसून आसचें तिन्नीचो डॉक्टर कृष्णकांत शेणे इंग्लंडा आसा नेक्स्ट डॉक्टर कमलाकांत शेणे डेंटिस्ट हांगा आसा मंगळूरांत मागीर डॉक्टर राधाकांत शेणे वेस्ट इंडिजांत बार्बाडोसांत आसा मागीर हांव तशी ज्येष्ठ आदी कनिश्ठ पर्यंत म्हणून अशें आमी ते 4 जन आसले मागीर हांवें गेलो मुंजी 1972 SLC जाल्ला मात्र हांवें गेले फस्ट PUC रिक्ट आमगेले पुरो लेट मुंजी मागीर अन्ना कशें की तें पुरो एक टायम म्हाका वर्क म्हणून नाशिल्लें तागेले तो बुड्डो नासता आशिल्लो की कशें की घरान तो करचें आशिल्लें व्हडलें हॉल देखून थंय एक मातशी पद्दत मेगेले आनी मेगेले आनीक अण्णाले राधाकांत म्हणून वटू जाल मुंजी तो फस्ट PUC आशिल्लो हांव SLC आशिल्लो आनी लेट गेल्यार मुंजी आनी वाडी कोट करता जायत म्हण भविश्य केलें दिसता तेन्ना नेक्स्ट हे आमगेले फॅमिली फोटो आनी भितर पुरो आसा मेगेले अन्नाले आतां एकडेच मेगेले अन्नालो तिन्नी अन्नाल नेक्स्ट अन्ना लागीर आ न्हू ಗೊತ್ತು ಟೋಪಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ತಗೋ ಬಸ್ಲ ಅನ್ನ ಲಗ್ಗಿ ಎಕಡೆ ದಾವೆನ ಮೇಗಲ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಪ್ಪ म्हणून सांगून कमलाक्ष शेणे म्हणून कॅनरा बँक आशिल्लो तो DM पोस्ट येवन मागीर रिटायर जालो तागेलो बायल गिरिजाबाई म्हणून मागीर ताणें शेअर हें करताचे ब्रोकरेजीन बेंगलोरांत मागीर नागेशराव म्हणून तिन्नीचो तो आनी तागेलो बायल ती सुमित्रा म्हणून सांगून तिगेल भयणी स्कूल बुकाचे बायल खंयची गेला म्हाका दिसता खंयची भंडारी म्हणून वता ते हांगा आशिल्ली प्रभा टॉकीस एदर वयरी मागीर हेकडे मध्य बेशेल मेगेलो अम्मा लागीं बेशेल मेगेलो श्रीकांत म्हणून तागेलो वाडके वेळार कळ्ळें बालको स्टुडियोंत तो हांव सांगलो न्हू सिंडिकेट बँकांत इंजिनियरींग करून तो इंडस्ट्रियल ऑफिसर जावन तागेले लागीं ती प्रभा म्हणून सांगून गणपया तांची मेगेले वन्नी तिगेले लागीं कुडवा तांची मेगेले मलगड वन्नी तिगेले चल्लो संदीप म्हणून तिगेले जांगेर बसला एकडे मेगेले आखती डॉक्टर विणा इतलूर म्हणून तिगेले धुव सुचेता म्हणून सांगून तिगेले बामणाचो डॉक्टर ती लिटररियान तूं MA करून इंग्लीश शिवमोगांत आसा तेही सेटल जालें तेंचे मागीर मेगेलो बावाजी म्हापशी अकाल म्हापशी बावाजी डॉक्टर इस्लोर म्हणून सुरेश इस्लोर म्हणून IN ENT दोनी सर्जन तो ताणें 2 राबेल चेडू सुहास म्हणून तागेलो चल्लो तो इंजिनियरींग करून तांगेले कशें की फार्मसी कशें कितें रन करता तांगे म्हळ्यार एस्टॅब्लिशमेंट ऑर्डर्स तांगेले तशें शशिकांत म्हणून सांगून मालगाडो बँक ऑफ इंडिया आशिल्लो मागीर ज्योतीश म्हणून हांव तो तागे लागीं कृष्णकांत म्हणून सांगून इंग्लंडांत तूं चिकेतावळ सांगलें हांवें इंग्लंडांत तूं डॉक्टर जावन आसा सायकॅट्रिस्ट जावन आतां रिटायर्ड थंय सेटल्ड कमलाकांत म्हणून मदयेन तूं मागीर अन्नालयन तागेले मदयेन तूं डेंटिस्ट तो आतां क्लिनीक करून हांगा आसा मागीर मातशी सालान तूं हांव बाण घाला हेका ते बाण दाखयता कोण म्हळ्यार हांवेंच तो आनी मागीर लागीं तो राधाकांत म्हणून सांगून वेस्ट इंडिजा आसा डॉक्टर तो ऑन्कॉलॉजिस्ट नेक्स्ट हे सादारण मेगेले तेजी PUC तूं PUC काय सेकंड इयर आसतना कळ्ळें एलोशियस आशिल्लो मागीर हें सादारण तेची PUC जातरी 1974-75 आसचें पुरो ते हांगा गुरुकृपा म्हणून एक चिलमीन तूं कंपाउंड आसा वयरी ते बाळा तांचें घर ते मेगेलो दोस्त आशिल्लो ते मक्कळ हें बालकरा शारदा महोत्सव म्हणून थंय करतालीं ते लागीं हय गुड्डे वकिला तांची म्हणून आशिल्लीं थंय करतालीं जी हांव थंय तातावळ वता आशिल्लो तशें तागे ते कळालें ते हे 1975 जो हे बेंगलोरांत तूं आनी 5 जन भाव आसाची मलगडांत आशिल्लो शशिकांत एक सोणबाकी पुरो आसाची श्रीकांत उजव्यान कृष्णकांत श्रीकांत म्हळ्यार सिंडिकेट बँक आसून VRS घेवन सांगलें न्हू कन्सल्टन्सी करता आशिल्लो आतां सरला तो 2017 सरला
ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಕಮಲಾಕಾಂತ್ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತು 1982 ಅಂತು ओके नेक्स्ट हां या सनपणाचे हां हांव बरी सान आसतना आमगेले ती पुट्टस्वामी म्हणले न्हू आमगेले लागीं कडेन आशिल्लो म्हणजे एकदालो भाव तो तागेली बायली ही येरमाळ रायतंची हां ही हांव म्हळ्यार बारी म्हगेले सेकंड अम्म अशी उज्यान म्हगेलो अम्मा दाव्यान ही रांदपांतांनी बारी हुशार आनी म्हाका अप्पा अप्पा म्हणून सांगून बारी कोंडाट करता आशिल्ली म्हाका गिर जाल्यार म्हाका परत तिगेले तांगेले लोणचें करून दिवचें हें करचें तांनी पिवचें आपोवचें मस्त सम्मान आशिल्लो तिगेले जिवा जीवशें आशिल्लो हांव म्हळ्यार तांगे तें सलगी म्हाका तशें सावन होय ओके तें विसरचें ना तें मागीर हें सादारण म्हाका काम मेळटलें सिंडिकेट बँकान मागीर व्हेलें 1979-18 वर्शे बरो चामराजनगर हांव वता आशिल्लो हें वर्डिकेचें हें परत मागीर हेजे विशय येता वापस मुखावेलान तूं पागान तूं हें आमी रिसेप्शन म्हूण केल्लें तशी हें बँका आसतना म्हगेलें बंदरान तूं सिंडिकेट बँकान तूं तेन्ना एक फोटो काडून मेळ्ळी म्हाका तशी बँका आसतना हांव कशें आशिल्लो म्हणून मागीर हें आमी चारणां गेल्लें हें परत मागीर येता जी सविस्तार मागीर अनेक एपिसोड आतां आमी हाजे बद्दल पुरो वय उलय आतां आमगेले टायम जावन गेले तेच सांगलां हांव लेक्तर्स उडगासाचे पोटलेंतल्यान म्हणटात मागीर पोटली कंडापटे वड आसा तें एक सुपर वासुकी म्हणून एक हें आसा के गुड स्टेन नवे आयला के तांतू 300 डब्बे आसा के त्या ट्रेनाक इंडियान एशियान तूं आशिल्लो वड तांतू बोर घेवन अडकता येत की उडगास म्हणून लेखलें हांवें एक फावटी तशी बारी एक नमने वैविध्यमय ते 70 दशकाचे एक उडगास पुरो तुमी आजी आमकां करून दिलो तेन्ना मंगळूर कशें आशिल्लें आनी तेन्ना परभणी कशें आशिल्लें कसलें म्हणल्यार पुरो विचारू आनी तुमगेलो अन्नाल वटू अम्माल वटू तुमगेले सहचर्य कशें आशिल्लें म्हणल्यार मस्त उडगासू आमी आजी वांटून घेतले आनी अनेक बैठकांत आमी तुमगेले सिंडिकेट बँका तुमी निवृत्ती घेतली उपरांत तुमगेले नवेची प्रयोग पुराय हय तेजे बद्दल उलोवया आतां येदोळताय तुमी इतलो वेळ आमगेलो वटू तुमगेले उडगासा पोटलीन तुले अमूल्य विचार वांटून घेतील खातीर मस्त धन्यवाद तुमकां नमस्कार आनी म्हाका आपयल खातीर आनी हांगा एक अवकाश दिले खातीर तुमकांय धन्यवाद विश्व कोंकणी चांग काम करतस हे दिशेन तूं तशी मस्त म्हगेलें प्रोत्साह दिल्याक हांवें ताक्यांक कोरका कसं आसल्यार सांगायची मुखार कसं आसल्यार आमी प्रोग्राम करूया वटोवची ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद